आम्ही पळयता की एखादो मनीस जो कंपनीन कामाक वता ताका सॅलरी आसता 10,000 रुपया, कळ्ळें न्हू? सॅलरी 10,000 रुपया, त्या भायर कुटुंबाची जबाबदारी आसता आनी कितें आसता. ह्या मनशान जर फाल्यां लग्न जावपाक जाय ताका, घर बांदतलो तो तें सोडूनच घाल. लग्न, कारण हांगा देखावो चड आसता, कारण हांगासर तेव्हा व्हडले आमी ताका हेजे व्हडल्या उत्सवाचें आमी हें दिता ताका न्ही, स्वरूप दिता. पळोवंक गेलो न्ही एक्चुअली लग्न बी जे गजाल आसता पळय मरे, थोड्या लोकांकूय घेवन करपाक गावता आनी हेजे सामकें बरें उदाहरण आमी कोविडा वेळाचेर पळयलां. बरोबर न्ही? 20 लोकांकूय घेवन पळयलां आमी लग्न केलां. 20-25 लोकांक हय, इतलेंय जाता. फायनली लग्न जावपाक कितें कोर्टान वतात आनी ते पयलीं तुमी करतात न्ही, रजिस्ट्रेशन बी करतात तें लग्न न्ही. मागीर तुमी लोकांक जेवणां घालतात, लाखाची घालतात आनी लोकांक दाखोवपाक जे वस्तू बी जे करतात ते मरे चुकीचें आसा. कित्याक कोणाचेर दुसऱ्याचेर प्रेशर येवं जायना. एखादो मनीस जर सपोज शिकून जर सपोज जर बरो व्हडलो मनीस जाता, सायंटिस्ट जाता आनी शेजाऱ्याचो भुरगो जर म्हणटा की हा तो आमचो सायडीचो बरो शिकला ताका लागून आपणाकूय बी शिकपाक जाय आनी तसो जावपाक जाय, त्या पेक्षा व्हडलो जावपाक जाय, जाल्यार इट इज फायन. तूं हांगासर लोकांक वस्ती घालून कसलो आदर्श निर्माण करूं शकता? दुसऱ्यांक फोंडान घालता तूं. आनी ही जी वेवस्था आहा पळय समाजान निर्माण जाली एकदम घातक आसा. हेज्या खातीर लोक लोन काडपाक वता, कळ्ळें न्ही? ते करचें न्ही तशें. आपणाक जें परवडटा पळय तेंच करपाक जाय मनशान. तशें हेच्या खातीर लोकांनी अलर्ट कळ्ळें जावपाचें, कित्याक हेजेर खुबशे लोक कमी उलयतात आनी कोण उलयता उलयता पिसोच म्हणटा तूं कितें उलयता रे असले गजाली, तुका कितें खबर लग्न म्हटल्यार जिवनान एकूच लग्न येतलें, मरसाय पयशे मोडचे जाल्यार खंय मोडटले पयशे. कितें आसा पळय, ही गजाल न्हू उलोवपाक बरी दिसता, पण जो कोण खर्च करता पळय ताका खबर आसता की आपण कितें तें. अरे म्हाका सांगा, अशे कितलेशे भुरगे आसात की जे बाबडे म्हयन्याक 10-12 हजार रुपया कमयतात खंयच्या तरी पळय, सगळ्यांक काय बरे व्हडले लग्जरीयस आनी सरकारी नोकऱ्यो मेळोंक शकना, पण जे कोण 10-12 हजार 15 हजाराच्या कामाक वतात पळय, खबर आसा की सगळे गजाली आहात ते म्हारग आसात. सो ताका लागून तो मनीस एखाद्या गजालीचे बऱ्या घराचे स्वप्न कशें चिंतूं शकता? बरें व्हडलें आपण किमान लग्न तरी जातलो हें स्वप्न कशें चिंतूं शकता? हें जर सिस्टम जर आमी जर मान्य केली न्हू समाजाची, मोठ्ठें कितें तरी हें करा म्हणून, कळ्ळें न्हू, खूब खर्च करून कितें तरी सेलिब्रेट करा म्हणून, जाल्यार तें शक्य ना. तो मनीस लास्टाक तसोच काबार जाता, तो टेन्शनां घेता, ताका आवय बापायचे मेडिसिन्स आसतात, बाकीचे खर्च आसतात, ताका स्वताचें पोट चलोवचें पडटा आनी हेतून तो लग्न कसो जातलो म्हाका सांग? हाजेर गांभिर्यान विचार जावपाक जाय, कळ्ळें न्हू? ह्योच मनीस फाल्यां कोणाच्या तरी पांयां पडटा वचून की बाबा म्हाजें एक काम कर रे म्हणून सरकारी, सो दॅट की आपण लग्न जातलो. कशें आसता, आमी न्हू रूट कॉजाक वचना, आमी बेश्टेच अशें म्हणटा उदक तुवें जितले प्रश्न विचारला पळय तेजें मूळ जर खंय आसा न्ही जाल्यार तें हांगा आसा. कशें आसा, जो पर्यंत आमी साद्या मनशाक सक्षम करिना ताका कितें तरी आमी एक एक्टिविटी दिवपाक जाय, ताका न्हू चॅनल दिवपाक जाय खंयच्या तरी पद्दतीन जगपाचो. जो पर्यंत आमी दुसऱ्याच्या एक बरी लायफस्टायल जो पर्यंत आमी सेट करिना न्हू तो पर्यंत आमकां हे बाकीच्यो गजाली आहा त्यो केन्नाच मॅनेज जावंक शकना. अरे कित्याक जाय इतले व्हडले खर्च, कितें करपाचें म्हाका सांग? हें केन्नाच करचें न्ही मनशान. आपणाक जें परवडटा पळय तितलेंच करपाक जाय, दुसऱ्यांक दाखोवपाक जाल्यार अजिबात करचें न्ही, कळ्ळें न्ही? अजिबात करपाक जायना. तुमकां खर्च जेवपाचो जायना मरे, 4 लग्न धर, 3 लग्न धर, लोकांक सांग न्ही, लोकांक कळटा हेच्या कडेन बाबा जावचें ना, किंवा एका 4 सुमार येयल्या आपण करा मरे, सोंप्या मरे. वस्तू इतले कितें घालपाक जाय? कोण भितर उडयता वस्ती घालूंक ना जाल्यार? सेकंड पार्टी आसता पळय त्या पार्टीकूय सांगपाक जाय लग्नान की बाबा आपणाक इतले इतले जातले, तुमी रेडी आसा काय म्हणून. आपण सर म्हाका दिसता सेकंड पार्टीचो मेजर एकदा प्रॉब्लम मेबी आसनासतलो, एकदा पार्टी दुसरी व्हडली आसता आनी दुसरी धाकटी आसता, मेबी ताका लागून ते करता जाल्यार. ना अशें आसना. कशें आसता, जो कोण कमी मनीस आसता पळय हे बॅलन्स लोक सदां आपण सोयीस्कर दवरता. आमी जरी कितलेंय म्हटलें न्ही जाल्यार आजकाल एखाद्या मनशाचे गूण पळोवन लग्न जावपाचे दीस गेले, कळ्ळें न्हू? गूण पळोवन मनशाची कामां जावपाचे न्हू, लोक मोटरसायकली घेवन फिरता. हांव आजून मोटरसायकल घेवन फिरता मरे. तशें कितें आसा तें कांय नासता, तें कोण पळयना तुजें. पण तुका भितरल्यान तुजो जो एक स्वता भितर
एक विश्वास असता पळय तो गरजेचो असता पण तो लोकांक दिसना न्ही. एखादे जेन्ना प्रॅक्टिकल जेन्ना उदाहरण येता न्ही तेन्ना तुजी कॅपेबिलिटी सिद्ध जाता पळय. बट लग्न करताना हे लोक गजाली पळयना. तुज्या तोंडाचेर जे तूं मुखवटो घातलेलो असता पळय तो कसलोय आसूं मागीर तेजेर लोक बुलतात विच इज रॉंग. तशें आसूं जायना.